तुमका पहिलं बाईट तुम्ही बी ट्राय करा. रिॲक्शन घेऊया कशा झालं की चाट. सो हे पाहिजे आमची चाट रेडी आहे. हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी. आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आणि माझा न्ही मूड करता एकदम चटपटीत कितें तरी खावपाचें. शेव पुरी पानीपुरी अशें कितें तरी खावपाचें. सो हाडूं काय शकना कारण तितलो टायमूय ना म्हाजे कडेन हाडूंक वचपाक. सो म्हटलें म्हाजे कडेन ऑलरेडी न्ही कटलेट्स हांवें केल्ले आसा. कटलेटाची रेसिपी तर तुमी पयलीच आसतली. सो कटलेट्स केल्ल्या तेजोच जर यूज करून हांवें कितें चाट बीन घरच्या घराक केले जाल्यार सो म्हटलें ट्राय करया आनी तुमचे बरोबर शेअर करया. सो हांव आतां ट्राय करपाचें आमचे जे आमी कटलेट्स केले वेज कटलेट्स तेच हांगा यूज करून चाट अशें करपाचें. सो ट्राय करया कितें तरी ट्राय करूंक जाय म्हाका. सो तुमच्या बरोबर म्हटलें शेअर करया कशें कितें लागता तें. एक्चुली चाट ना आमी डिफरंट करतात म्हणजे आलू टिक्की बीन थोड्यांक खबर आसतलें. सो तशें आमी करता. बटाट्याची कटलेट करता फकत आनी मागीर चाट करता इमली बीन चटणी बीन घालून. सो हांगसर हांव चटणी करचें ना फकत इमली चटणी ट्राय करतलें. पुदिना चटणी करचें ना पुदिना ना म्हाजे कडेन सद्या. सो हांव इमली चटणी ट्राय करपाच्या आनी ते कटलेट्स ट्राय करपाच्या. सो दाखयतलेच तुमकां फुडें कशें कितें करतात तें दाखयतलेच. त्याच बरोबर फुडें मातशी व्हिडिओ हांव कटलेटाची बीन लायतलें. कटलेटाची कंटिन्यू करतलें म्हटल्यार थोड्यांनी जर पळोवंक ना कटलेट कशी कितें करता जाल्यार ही रेसिपी कळपाची ना तांकां. सो पयलीं हांव कटलेटीची व्हिडिओ मातशी कंटिन्यू करतलें आनी तेज्या मागीर इमली चटणी तुमकां दाखयतलें. सो गायज ही रेसिपी ऑलरेडी हांवें शेअर केल्या. तुमी एकदां वचून ती रेसिपी चेक करा. सपोज जर कोणी पळोवंक ना जाल्यार कळचें ना म्हणून हांगसर ही क्लिप एड करता हांव धाकटीशी. तर सगळे वेजिटेबल्स हांगसर न्हय तळसळून घेतले आनी प्रॉपर साहित्य बीन तुमी पळोवन घेयात. तेज्या उपरांत सगळे वेजिटेबल्स हांगसर आमी तळसळून घेतले. तुमचेर डिपेंड आहा तुमकां कसले कसले वेजिटेबल्स घालूंक जाय तशें घालूं शकता तुमी. सो हांगसर आमी गाजर शिमला मिर्च वालपापडी अशें कितें कितें घातलें. तेज्या उपरांत बटाट घातलो आनी सगळे मसाले घालून मिक्स करून घेतले ओली कोथंबीर बीन. सो हे बरें मिक्स करून घेवंक जाय म्हणजे मसाले बीन सगळे बरें मिक्स जातले. तेज्या उपरांत प्रॉपर मळून घेवंक जाय थंड जाल्या उपरांत आनी बरें मळून घेवंक जाय सॉफ्ट जायसर. तेज्या उपरांत अशे कटलेट्स करून घेवंक जाय. सगळे कटलेट्स बरें करून घेवंक जाय. शेप तुमचेर आहा कशी कितें जाय ती. तेज्या उपरांत तांदळाचें पीठ घेवन अशें पातळ अशें करून पेस्ट घेवंक जाय. तेज्या उपरांत कटलेट घालून ती रव्यान घालून अशी फ्राय करून घेवंक जाय. सो ही रेसिपी एकदा वचून चेक करा. सो चला इमली चटणीची आता तयारी करता हांव. इमली चटणी म्हाका करपाची आनी कशें कितें करता तें बीन तुमचे बरोबर साहित्य बीन शेअर करता. आनी हांगसर हांव पयलींच सांगता हांव ही रेसिपी ट्राय करता म्हाज्या ओन ट्राय करता. एक्चुली ही रेसिपी डिफरंट आहा बट म्हाका आलू टिक्की बीन करपाक सद्या टायम ना आनी म्हाका कितें तरी खावपाचें चटपटीत. तेका लागून हांव हांगसर वेज कटलेटूच यूज करतलें. सो पळोवया तरी कशें कितें जाता केल्या शिवाय काय कळपाचें ना. सो एक नवीन म्हणटा तशी आमच्या ओन आमी रेसिपी ट्राय करया. सो चला कशें कितें चाट करतात हें तुमचे बरोबर शेअर करता आनी हांव खाता. मागीर तुमी बीन करा सांगतात तुमकां हांव कशें कितें जाता. तेज्या उपरांत तुमी बीन खाया आनी म्हाका कमेंट करून सांगा. सो चला कितें तरी नवीन ट्राय करया आयज. सो गायज आयज न्हय हांव तुमचे बरोबर झटपट अशी रेसिपी शेअर करपाच्या. तुमकां जशें हांवें सांगलां की ऑलरेडी म्हाजे कडेन कटलेट्स 4 केल्ले आसा. सो आतां करपाचें आहा तें इमली चटणी आनी सिंपल रेसिपी आहा म्हणजे एक्चुली आलू टिक्की आमी सेपरेटली करता बट म्हाजे कडेन कटलेट्स आसलेच म्हणून म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करया. हांव करताच ना आतां रेसिपी सो तुमचे बरोबर शेअर करया. सो इमली चटणी करपाक कितें कितें साहित्य लागता तें तुमचे बरोबर शेअर करता. तो सो सगळ्यान पयलीं ना हांवें हांगसर गरम उदक करून घेतलेलें आहा. तेच बरोबर इमली चटणी म्हटल्यार आमकां इमली तर जाय पडटा. सो आमची आमटण तर जायत पडटा. सो हांगसर हांवें इल्ली आमटण घेतलेली आहा. त्याच बरोबर हरवो मसालो घेतलेलो हा 1 चमचो. इल्लेशे जिरे घेतला इल्लेशें मीठ घेतलां इल्लीशी साखर घेतले. त्याच बरोबर गोड घेतलेले आहा. सो तुमकां जाय जाल्यार न्हय तुमी खाजूर सुद्दां घालूं शकता. इमली बरोबर न्हय खाजूर सुद्दां घालतात तुमचेर डिपेंड आहा आनी खाजूर घातल्या उपरांत आनीकूच इमली चटणी बरी लागता. सो सगळ्यान पयलीं जी इमली आसा न्हय ती आमकां गरम उदकान फुगत घालून दवरूंक जाय प्रॉपर 2 वरां नाल्यार 3 वरां तरी. सो इमली आसा न्हय ती हांव फुगत घालून घेता सद्या गरम उदकान. सो अशी न्हय गरम उदकान ती फुगत घालून प्रॉपर 2 वरां दवरूंक जाय म्हणजे ती मागीर बरी फुगोवन रेडी जातली.
सो ही ना आता हांव प्रॉपर 2 वरां दवरतले. तेज्या उपरांत तुमकां दाखयता इमली कशी कितें जाता ती. सो पळोवंक शकता तुम्ही परत एकदा साहित्य म्हणजे हे सगळे इमली चटणी करपाक लागून हांवें साहित्य घेतलें आनी झटपट इमली चटणी अशी रेडी जाता. सो इमली न्हय आमची म्हणजेच आमटण आमची न्हय धापून दवरया आतां आनी 2 वरांनी मागीर चेक करया. तर गायज प्रॉपर न्हय 2 वरां जाली आनी आतां आमची आमटण चेक करया आमी. सो ही पळयात आमटण आमची हांगसर रेडी आसा आनी बरी ती न्हय फुगोन रेडी आसा पळयात स्मूथ अशी जाल्या. सो आतां ती न्हय वांटून घेवंक जाय. सो ती मिक्सचरान घालया आमी. अशी करप न्हय ती आतां वांटून घेवंक जाय. सो हांव ती वांटून घेता आतां आनी दाखयता तुमकां वांटून घेवन कशी कितें जाता ती. सो ट्राय तरी करया कशी कितें रेसिपी जाता ती. सो आनी म्हाका न्हय बेगिना खावपाची आहा. सो चला फटाफट न्हय हांव वांटून घेता आमटण ही आनी दाखयता तुमकां. ती पळयात हांवें ती बरी वांटून घेतली आनी अशी पेस्ट टायप जाल्ली आसा ती. ती आतां न्हय आमकां गाळून घेवंक जाय. दाखयता कशी कितें ती एकदम गाळून घेवंक जाय आनी जाय जाल्यार हांगसर तुमी उदक ॲड करूं शकता. एक्चुअली हांगसर उदक ॲड करपाची गरज ना. मागीर जेन्ना आमी शिजयतली न्हय तेन्ना उदक ॲड करपाची गरज आसा. सो हांगसर न्हय अशेंच आमी गाळून घेतली. सो हे न्हय आतां गाळून घेता हांव आमटणीची पेस्ट. पळयात एकदम आमटणीचो वास येयला. पळयात आमट तिखट अशी न्हय इमली चटणी करूंक जाय. सो ही न्हय पयली गाळून घेवया आमी. तर गायज पळोवंक शकता तुमी अशी करून न्हय ही आमटण हांगसर आमकां गाळून घेवंक जाय आनी वयर जी आमकां पेस्ट टायप मेळटा न्हय ती भायर उडोवंक जाय आनी रस जो आसता न्हय तो आमकां हांगसर इमली चटणी यूज करूंक जाय. सो ह्या टायपचो असो न्हय आमकां प्रॉपर म्हणटा तशें गाळून घेवंक जाय. तुमी हांगसर पळोवंक शकता आनी हो वयलो जो पेस्ट आसा तो आमकां वेस्ट आसा तो आमी भायर उडोवंक जाय. सो गायज ही पळयात अशी न्हय गाळून घेवंक जाय म्हणजे आमटण जी आसा न्हय ती मागीर उरना फकत उदक अशें उरता. सो हांवें अशी आतां गाळून घेतली. सो चला आतां इमली चटणी करपाक स्टार्ट करया आमी. तर गायज आतां इमली चटणी करून घेवया आमी. तर सगळ्यात पयलीं हांगसर न्हय तेल घालचें पडटा. इल्लेशें तेल घालूंक जाय. तेज्या उपरांत जिरें आनी तेज्या उपरांत आमटणीचें उदक. सो हे मातशें धवळूंक जाय आतां आनी मसाले बीन ॲड करूंक जाय हांगसरूच सोमते. आनी तुमकां जाल्यार चड मसालो बीन तुमी हांगसर घालूं शकता. डिपेंड तुमचेर आहा तुमकां कसले मसाले घालूंक जाय तशें घाला तुमी. सो ट्राय तरी करया कशें कितें जाता तें. इमली चटणी आमी भरपूर फावटी केल्या. सो ही न्हय तुमी 15 दीस सुद्दां स्टोर करून दवरूं शकता फ्रिजान. सो हांगसर सगळें साकर मीठ ॲड करूंक जाय. हरवो मसालो तेज्या उपरांत गोड आनी घरच्या घरा तुमी शेवपुरी बीन करूं शकता. कधी इमली चटणीची न्हय आमटाणीची जी चटणी आहा न्हय ती तुमी घरच्या घरात करा आनी स्टोर करून दवरा फ्रिजान. सही पळयात अशी केल्या उपरांत न्हय सगळें ॲड केल्या उपरांत आतां खतखतयसर वेट करूंक जाय म्हणजे मातशी ती जाड जावपाक जाय तेका लागून. उदक बीन हांगसर ॲड करपाची गरज ना. आतां तेका खतखतो येवपाक स्टार्ट जातलो. हांगसर न्हय खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो तरी बट न्हय तशीच दवरूंक जाय. बंद करूंक जायना गॅस. खतखतो बरो खतखतो येवंक जाय. खतखतीत रावंक जाय तें म्हणजे मातशें न्हय जाड जावपाक जाय. आतां सद्या पातळ आसा ती चटणी. आनी खाजूर बीन घातल्या न्हय आनीक बरी लागता. सो तुमी ट्राय करा खाजूर घालून. जेन्ना आमी आमटण मिक्सराक लायता पळयात तेन्नाच खाजूरूय लावंक जाय मिक्सराक म्हणजे मातशी आनी गोड अशी जाता आंबट गोड आनी तेच बरोबर न्हय मातशी जाड अशी जाता चटणी. आमी भरपूर फावट केल्या कारण आमी घरच्या घरा शेवपुरी बीन करता.
तेका लागून ही चटणी आमी भरपूर फावट ट्राय मारल्या. तुमकां जाल्यार तुम्ही गरम मसाला सुद्धा ॲड करू शकता. हांगसर आमी हरवत मसालो ॲड केला म्हणजे स्पायसी जावपाक लागून. मागीर दही आनी चटणी बीन नाय म्हटल्यार चाट एकदम बरें जाता सामकें. अशें धवळीत रावंक जाय मदीं मदीं म्हणजे मागीर लागना कोणाक. सो गायज हांगसर तुमी पळोवंक शकता चडान चड म्हणटा तशी जाड जाल्ली हा आनी उदक आमचें आसा न्हय जी चटणीचें उदक आसा तें आटलेलें आसा आमचें. सो हांगसर न्हय चटणी आमची रेडी आसा. सो आतां ती प्रॉपर हांव थंड जाल्या उपरांत न्हय चाट करपाक स्टार्ट करतलें. चटणी पळय काय बरी दिसता ती आमची. सो थंड जाल्या उपरांत न्हय चाट कशें कितें करप तेंय बीन दाखयता तुमकां. मागीर यम्मीची चाट ट्राय करया आमी. एक नवीन कितें तरी ट्राय करया. सो ही थंड जावपाक दवरता सद्या. सो काय इमली चटणी जी केल्या न्हय हांवें ती थंड जाल्ली हा आनी म्हाका न्हय वेळ जायना. एकदम म्हणटा तशें केन्ना करता आनी केन्ना चाट खाता अशें जाला. सो हांवें सगळी तयारी केल्ली आसा आनी दाखयता तुमकां कशी कितें तयारी केल्या ती. आनी तुमी बीन इमली चटणी ट्राय करा. आनी त्याच बरोबर हांवें घरच्या घरात उसळ बीन केल्या. बट ती हांवें दाखोवंक ना कॉज ऑफ व्हिडिओ भरपूर लॉंग जातलो. आनी 2 तरेची चिप्स घेतले हांवें वयर घालपाक लागून. कांदो ओली कोथमीर सगळें सेटअप केल्लो आहा. सो चला चाट करया आनी यम्मी असो टेस्ट करया. हांव तर टेस्ट करतलें. तुमकां करूंक जायना जाल्यार तुमकां ही रेसिपी ट्राय करची पडटली. कितें तरी नवीन ट्राय करया आनी एकदम पोटान घालया. सो चला चाट करता आनी खाता एकदम टेस्टी टेस्टी. तर गायस ही पळयात ती कटलेट आमी वेज कटलेट केल्ली नाय ती. सो तीच हांगसर हांव यूज करतलें आलू टिक्की म्हणून. तर दाखयता कशें कितें चाट करता तें हांव. आनी म्हाका हांगसर न्हय कॅमेरा सारको दवरूंक गावना. सो तर हे पळय हे ना अशें कट करूंक जाय. तुमी डायरेक्ट सुद्दां घालूं शकता. आनी म्हाका कितें तरी चटपट अशें खावपाचें दिसतालें तेका लागून ही कटलेट हांवें यूज केल्या हांगसर. एक्चुली आलू टिक्की सुद्दां तुमी करूं शकता. तेज्या उपरांत हांगसर हांवें केल्या उसळ. हेजी रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करूंक ना हांवें कारण म्हाका तितलो न्हय टायम नासलो. एक्चुली चण्याची उसळ करूंक जाय. अशें न्हय उसळ घालूंक जाय ती. आनी उसळ सुद्दां तुमचेर डिपेंड आहा तुमकां चड स्पायसी जाय कशी कितें ती. तेज्या उपरांत इमली आनी पळोवंक शकता तुमी ती न्हय थंड जाल्या उपरांत न्हय एकदम जाड जाता. तेज्या उपरांत कांदो असो कांदो घालूंक जाय. तेज्या उपरांत हांवें 2 टायपचे चिप्स घेतला हांगसर आनी अशें बारीक केला. तुमी बारीक शेव सुद्दां घेवं शकतात. शेव म्हाजे कडेन कांय नासलो तेका लागून हांगसर चिप्स यूज केले. तेज्या उपरांत शेव सेम म्हाजे कडेन बारीक शेव नासलो ऑप्शनल आसा हांवें बेश्टो यूज केला हांगसर. तेज्या उपरांत भरभरून अशें धंय बरें अशें धंय घाला. आनी धंयेन न्हय हांवें साकर घातल्या. तुमचेर डिपेंड आहा तुमकां कितकें जाय तें. तेज्या उपरांत परत इमली
लास्ट ओली कोथिंबीर. सो हे पळय आमचे चाट रेडी आसा. काय बरें टेस्टी आनी यम्मी दिसता. सो आतां ते ट्राय करूया आमी. सो गाईज मम्मीचे रिॲक्शन घेऊया. कशें झालं की चाट? बेस्ट झाले. खरें खरें ती कटलेट ती यूज केली आहे हांगचं. बेस्ट. खरें शेव करी कशी हय ना. इमली चटणी बेस्ट झाली. बरें जालें ना. सो गाईज आतां हांव ट्राय करतलें. कॅमेरा हांगसर दवरता आनी मातसो हांगसर व्हिडिओ बरी येवची ना. काळो काळो घेतलो. सो आमी ट्राय करूया. तुमकां पयलो बायट तुम्ही बीन ट्राय करा. खरीच बरी आली न्हू. चिंतूंक नासलें बरी जातलें. कित्याक हांवें चीज कटलेट एक्चुली यूज केला हांगसर तेका लागून. सुपर. अशें कितें तरी नवीन नवीन ट्राय करपाचें खावपाचें पाहिजे. वा ती पळय आनी घेवय घालता सो भूक लागली न्हू. खरें सुपर जाला. अशें कितें तरी नवीन ट्राय करपाचें. आनी चाट इतलें बरें जालां ना. इवन तुमी सुद्दां अशी कटलेट करून ना चाट करूं शकता. सो तुमकां प्रॉपर एक दीस व्हिडिओ दिता उसळ बीन कशी कितें करतात ती. इमली तर तुमकां कळी आसतली तरी पण इमली हांवें झटपट अशी दाखयली तुमकां फास्ट. तितून आनी स्पायसी मसाले बीन घालीत ना जाल्यार इमली चटणी बरी जाता. आनी तुमी 15 दीस 20 दीस अशी स्टोर करून दवरूं शकता फ्रिजान. सो गायज चला फटाफट हांव एन्जॉय करता. चाट करत बेस्ट जाला. सो चाट एन्जॉय करता काबार करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो बाय. सो गायज केलें हांवें चाट एन्जॉय आनी खरें सांगूंक जाल्यार खरेंच टेस्टी जाल्लें. हांवें बी चिंतूंक नासलें की इतलें टेस्टी जातलें म्हणून. आनी सिरियसली खरेंच इतलें टेस्टी जाल्लें ना. आनी अशें तुमी बी ट्राय करा. आमी अचानक अशें कितें ट्राय केल्या उपरांत खरेंच बरें जाता. आनी मेन म्हटल्यार हांवेंनूय चिंतूंक नासलें इतलें चाट बरें जातलें. आनी कटलेटीचो यूज हांवें बऱ्या तरेन केलो अशें म्हाका दिसलें. सो तुमकां जर प्रॉपर जर रेसिपी जायना एक्चुली आमी शेवपुरी बीन घरच्या घरा करता. इमली चटणी बीन प्रॉपर आमी घरच्या घराच करता. कारण हांवें भरपूर फावट ट्राय केल्ली आसा इमली चटणी बीन शेवपुरी बीन कशें कारण म्हाका खबर आसा. सो तुमकां जर प्रॉपर रेसिपी जायना जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. आनी खरेंच सांगूंक जाल्यार इतली टेस्टी जाल्ली ना. कॅमेराचेर तितली कॅप्चर जावंक नासतली बट खरीच टेस्टी जाल्ली. सो कसो असलो आयचो ब्लॉग हे म्हाका कमेंट करून सांगा. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. त्यामुळे देव बरें करूं. बाय. आनी म्हजें टॉर्च ऑन आसा. बाय.